नागवान विथआउट कन्सर्न ऑफ टॅनंट आणि विथआउट कन्सर्न ऑफ ओनर तेंच्यांनी पोल येयला व्हडलोसो तो मोबायल टावराचो. सो आमी आयज अपोज करता की आमकां नाका तो टावर, कळ्ळें न्हू. सो विथआउट नोईंग एनीवन तुमी ओवरनायट हो पोल घालता कळ्ळें चल्ला. त्या खातीर आमी पंचायतीक क्वेश्चन करपाक गेल्ले. म्हाका आमी विचारपाक गेल्ले पंचायतीन की बाबा एक कोणी घातला आनी को घातला पळय तो पंचायत म्हणटा तेंच्यानी सांगला आमकां रिप्लाय करता 27 मिटींग 20 आमी तुमकां कितें ते रिप्लाय करता कितें खुबश्यो इनलिगॅलिटीज इट्स हॅपनिंग इन आरपोरा पंचायत. सो वी आर जस्ट अपोजींग. दीस इज द फर्स्ट टायम आनी इफ इट इज नॉट तो जर पोल जर रोकडोच जर काडिना जाल्यार आमी व्हडलो मोर्चा लिगली मोर्चा करपाक आमी रेडी आनी विदीन कमिंग डेज हो मोर्चा आमी हांगा पंचायतीचेर हाडटले. आमच्या गांवांत विदीन अ नायट नॉट इवन 3-4 days विदीन अ नायट तो टावर उबो जाला. कोणाकूच खबर ना, कोणें परमिशन दिवंक ना. ते म्हणटा पंचायत म्हणटा आमी परमिशन दिवंक ना म्हणटा, पूण विदाउट परमिशन विदाउट कोणाचें काय नासतना तो कसो थंय जालो हे आमकां आन्सर मातशें. मागीर 27 मिटींग येता म्हणटा सरपंच 28 आमकां रिप्लाय करता म्हणटा. पूण आमकां रिप्लाय विदीन 20. आतां तुमी मेळ्ळे पळय सरपंचान परमिशन दिला खंय ताका टावराक? पंचायत हॅव नॉट गिवन एनी परमिशन फॉर अ टावर. दे आर टेलिंग अस. पण फुडल्या कशें दिला कितें दिला तें आमकां खबर ना, तें तांकांच खबर आसतली. कित्याक वी जस्ट केम टू नो दॅट विदीन अ नायट टावर उबो आला तो. एप्लिकेशन परमिशन दिवन एंट्री जावन एंट्री जावन 33%. आनी तेजेर इलिगली तो हें केल्लो आसा. केल्लो सर आजचे येतात आणि जाय तो हे करतात, सिमेंट घालतात, कितें घालतात आमकां खबर ना कितें पळय तें. एकलो पंचायतीचो मेंबर सांगता की ती घालना बुस्टर म्हणून लायसन. आमी उगी रावली आनी दुसरे 2 दीस जाता म्हणसर टावर येयलो आनी आमकां खबर ना. फोन मारला सांगले आमी नको फुड्यांतल्यान वचोना ते. आयज आमच्या पंचायतीन लोक मोर्चा घेवन येयला टावर एगेन्स्ट टावर. हो रिलायन्स टावर हो 4 GB हो टावर आमच्या जंक्शनाचेर येयला, ड्रीम सर्कलाचेर येयला. हो टावर राती उबो जाला. 2 दीस आदी काम आनीक केल्लें आहा तेंच्यांनी, फावंडेशन घातलां तेंच्यांनी आनी राती भितर तेंच्यांनी टावर उबो केला. आमकां खबर ना, कोणाक पंचायत मेंबर आहा पंचायतीन ताका लायसन दिवंक ना. जेन्ना प्राधिकरण आमच्या हें नावस केली इगोजेन टावर येयला त्या टावराक ओपोज आमी ओपोज कित्याक आमी लायसन दिवंक ना ताका. पूण हांवें तेजेर सायन मारूंक ना. हांवें तेजेर सायन मारूंक कारण हांवें ताका एकूच सांगलां जरी तर हांव मोबायल यूज करता जाल्यार म्हाका टावर इज मोबायल इज मोर हार्मफूल इन द टावर. म्हाजें इतलेंच हें आहलो. पूण हो टावर पळय 4G घालता तो ओन्ली फॉर इंटरनेट म्हणून सांगला आमकां. आनी आमचे म्हायती बरोबर पंचायतीन कसलेंच इनवॉल्व जाल्लो ना. आनी हेंच्यांनी आमकां रिलायन्स भायल्या मेवल्या. हांव हितून लोकांचो हें आहा मुंडी आहा की पंचायतीन पयशे हाडले आनी हितून कोणाचे ह्यो रुपया कोणें हाडून आमकां दिवंक ना म्हणून पंचायतीन. इफ इज डुईंग एनीथींग तेणें सांगला डेव्हलपमेंट फॉर द विलेज कोणाक जाय भुरग्यांक हेल्प करपाक, ग्रावंडाक हेल्प करपाक हे बाबतीन आमी आपूण हेल्प करता. पूण पयशे पंचायती एकाय मेंबराक दिवंक ना म्हणून कोणाचे पयशे आमी घेवंक ना. आमी असले पयशे आमकां नाका कित्याक आमी पयलेंच सांगलेलें आहा मेंबरांनी सांगलेलें आहा आमकां असले पयशे नाका म्हणून.